सर अजन माधव लोकांचे बंधू जगदामध्ये साधारण भविष्यनाथवधी आणि शिवापुरियात होत जनाने कपडे करो तेरो बंधा संप्रत्य बरोबर संशयी योग प्रवीण प्रसाद करते जाओ उसी नाम इतिहास जनाम नाम नुडाम एक बांधम वर्ष जन्म संपादन जीवन संपूर्ण गणो सुरास्थान समृद्धि ददति भूतनिदाम सहित वाताराम काम प्रवेदी कार्यक्रम सुरुवात केली आहे बाबांचा हांगासर त्याच्या काढून दिला आपण अध्यक्ष काशीराव बाबा खुला भेटायचे सकाळच्या बाहेरला म्हणजे जे जे कामं केले खूप मिनिटं जिल्हा परिषदेचं फूड आता पुढाखाली मागील ते पावले आयले ममत्वे दामाने आणि झालं म्हणजे मला सांगतो महिला वर्गात सांगतो गरजेचं असलं तर असं करून दिला होता आमची पंच मेंबर पण बायले आता फक्त अस्वस्थ लोकांकरता एक लक्षात घ्या कोणीच पार्टी सर्व आणि आयज आमच्या ह्या परिसरात हांव भुरग्यांक सांगपाक आयला भुरग्यांची एक डिमांड आशिल्लो ती ग्राउंड कंप्लीट जावचो ते ग्राउंड बी आयज आनी एक 1800 सुमार स्क्वेअर मिटर तुमी जे मागला तेका ते कंप्लीट करून तुमच्या ताब्यान योग्य तरेची फेसिलिटी करून तुमकां दियात म्हणून सांगलें तोपर्यंत ते थारो नाका मेन म्हणजे कित्याक की आमकां सार्वजनीक कामाचेर आमी भर दिता रस्ते पासून सगळ्या गोष्टी पासून सगळ्याचेर लक्ष आमचें आसताच आयज ह्या मतदारसंघात लोकांक सांगपाचें आहा म्हाका आयज तुमी 70चो संघर्श पळयल्लो आसा 70 कितेंय सादारणपणे आमकां गावना हो संघर्श जेन्ना साहेब आमदार जाल्लो तेन्नाचे संघर्श जालो की 70चे खंय तरी एक स्थान गावचें गेले 50 वर्सां साहेब हांगा राजकारण करून जाय तो विकास म्हणटा आनी ह्या 10व्या पंचायत नगरगांव पंचायतींतल्यान गोवा कदंबा महामंडळाची स्थापना जावन 10व्याच्यान आयज बस जी चालू जाली तेजी आयज पर्यंत तेजी पुजा चलता आयज जे आमी ACGLची हाडली आयज आमी ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन आमी हाडलें वेर्नाचो इंडस्ट्रियल हाडले कला अकॅडमी स्थापन केली जाय ते गोवा युनिव्हर्सिटी स्थापन केली की आमचे 70चे भुरगे शिकोवंक पावतले मागीर गोंया भायर वचून शिकपाची गरज पडची ना आयज कॉलेजी केले हायर सेकंडरी केली शाळा प्रत्येक गांवांत तयार करपाचें काम जे साहेबान केलें ते आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रयत्न करता की आमी भुरग्यां खातीर आमी कितें करूं शकता 70चो विकास आयज वाळपय सारक्या भागांत आनी आयज आमकां व्हिडिओ जेन्ना आमी गुरुदास आनी तेंचे पूर्ण भुरगे धाडटा की आमकां ग्राउंड जाय खूब दीस ते तशेंच उरले मागीर लास्टाक हांवें कॉन्ट्रॅक्टर धाडलो तांकां जाय तशें करा तांकां जाय तशें करून दिया नगरगांव बी आयज कंप्लीट करपाचें आहा खंय खंय आमी जे हात घालूं शकता आमच्या स्वताच्या खर्चान आमी आमच्या लोकां खातीर कितें बरें करपाक म्हूण आमी फुडें सरता आयज सरकाराच्या फंडांतल्यान झालो म्हणटप आयज ते वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा ते काम बेगिना बेगीन इलेक्शनाचे पयलीं कंप्लीट जावंक जाय आनी इलेक्शन हें इलेक्शन न्हू आमचे इलेक्शनाचे पयलीं आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे सगळे भुरगे आयज 70 जे काम करतात ते साहेबांनी जे रोजगाराच्यो संदी तयार केल्ल्यो आयज ते बरे बरे पदार पावले आयज आमकां कितें जाय महिलांचे जिवनांत कितें तरी उदरगत जावची आमकां भुरग्यांच्या जिवनांत जाय तो लोक येतलो हांगा सांगपाक हांगा येतलो फक्त लोकांक अस्वस्थ करपाक पूण कामां काय तेंचे कडल्यान जावचें ना हें सदां तुमी मनान दवरूंक जाय लक्षांत दवरूंक जाय आयज आमी पळयलें की आमकां वायल्ड लायफ सँच्युरी जाली तेजे नंतर आमी पळयलें की आमकां लोक आमकां घेरपाचो प्रयत्न आयज करपाक लागले हांवें सरळ सांगलें की सुप्रीम कोर्ट सांगता तें सारकें मान्य आमकां आमी सुप्रीम कोर्टाचेर कांयच चर्चा करूं शकना कित्याक कोर्ट केस आहा आमच्या लोकांक खबर आहा लोकांक प्रत्येक गोश्ट खबर आसता
आयज 70चे लोकां भोवती एक कवच हा. 70चे लोकांचे जीवन हे बऱ्यापैकी फुडें वचूंक जाय म्हणून आमी काम करता. हांव चडसो उलोवपाक हांव भानगडीन पडना. हांव देव कार्यान चडशें लक्ष दवरता. पूण काल हांवें ठरयलें की हांवें पुजा पाठ खूब केली. आयज गेले 3 वर्सां बायसाहेब बरी ना म्हणून हांवें पुजा पाठ केली. लोकांचे बरें जावचें म्हणून पुजा पाठ केली. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे बरें जावचें पुजा पाठ केली. सगळे तरेचे पुजा पाठ करून सत्तेची उदरगत हे फुडें व्हरपाक आमकां देवानी ताकद दिवची म्हणून आमचें चालू आहा. आयज देव भक्ती हे कितें, हेका एक वेगळ्या तरेन शास्त्र आसता. ते बेश्टे कोणी वचून बसून करूं शकना. ते पयलीं समजून घेवचें पडटा आपूण कितें करपाचो. आनी तेजे नंतरूच मनशाक मागीर वेगळे तरेची बुद्धी येता की कशें कितें फुडें वचूंक जाय. आयज महिला बी तांकां वेगळे तरेची भक्ती आसता. देव कार्य तुमी गांवांत जर हांवें सांगलें की फाल्यां आमी ह्या गांवांत एक व्हडलो हवन आमी दवरूंक जाय, एकान एक घर हांगा येतलें आनी भाग घेतले. गांवकार जर बसतलो तर कित्याक येतले हांगा येतले इतल्याच खातीर की आपल्या घरान कितें तरी देवाचो आशिर्वाद आसचो, घरान शांती आसची, कितें जावचें. आमी ज्या तरेचे पुजा पाठ आमी करता हे इतलेच खातीर की देवान आमकां ताकद दिवची की 70चे जनतेची कितें तरी सेवा करपाक आमकां फुडें वचूंक जाय. कांय गोश्टी आमचे कडल्यान पेंडींग उरता, कांय गोश्टी आमकां ते वेगळे तरेन फुडें व्हरचें पडटा. आयज राजाराम परवार आहा तो रावला, आपल्या साईबाबाचें देवूळ केन्ना विश्वीत राणे करतलो आनी ते पयशे दितलो हें अशें आहा, जाता केन्ना केन्ना. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की प्रत्येक समाजाक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदतां, आयज पर्यंत आमी लास्ट इलेक्शनान मिस्टेक्यो जाल्यो. लास्ट इलेक्शनान आमचे बरोबर काम केल्ले भुरगे उरले. आयज ह्या भुरग्यांक आमकां योग्य तरेचे मार्गार आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी हें समजूं नाका की भुरग्यांक हांव त्या भुरग्याचे कडेन संपर्कान रावंक ना ताजो अर्थ म्हाज्या लक्षांत ना म्हणून. म्हाज्या लक्षांत 20 वर्सां पयलीं जी घटना घडली तें बी म्हाज्या लक्षांत आसता. आयज हेजी चली लग्न जावन योगायोग आमच्याच कार्यकर्ते कडेन लग्न जालां. योगायोग तेज्या मिस्टराक आमी जॉब दिले, संजय माडशेकराक आमी जॉब दिवंक पावले. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की खंयच्याच कार्यकर्त्याक आमी सोडपाचें काम आमी करूंक ना. एक गोश्ट आमी फुडें व्हरपाक. तुमकां कोणाक जर दिसता की प्रत्येक महिलान म्हाका जर कितें सांगलां की म्हाज्या लक्षांत उरना, ते महिला पळोवनूच म्हाका कळटा की बाबा हें तेन्ना तेणी सांगलेलें आनी तें काम तशेंच हांवें दवरलां काय तें काम फुडें वचूंक जाय. ती जे गांवांतल्यान येता कांय भुरग्यांचे कठीण परिस्थिती आसली पूण ते योगायोग देवाचे कृपेन ते लागून फुडें सरले. आयज आमच्या मनांत कितें आहा, एकूच आहा की भुरग्यांचे खंय तरी विकास आमी करपाक जाय. सार्वजनीक विकास हो जातलो, म्हाका सार्वजनीक विकासाची चिंता ना. आयज वाळपय 100-150 कोटीचे प्रकल्प येता. आयज स्विमींग पूलचो प्रकल्प वाळपय येता. आयज भुरग्यांक ग्रावंड व्हडलो डे एंड नायट खेळपाक व्हडलो ग्रावंड येता. इंटरनॅशनल लेवलाचो क्रिकेट ग्रावंड येता. तेज्या भायर महिलांक चलपाक आनी एक सायकलींग ट्रॅक हांवें ताका इन्क्लूड केल्ले आसा. हे सगळे गोश्टी वेगळे तरेन मतदारसंघ फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमकां समजून पयलीं घेवपाक जाय. म्हणून हांव सदां म्हणटा गांवकाराक जो मान गांवान आहा तो मान समजून घेवन मागीरूच आमदार पावल घेवं शकता आनी पावलां घेवपाची गरज आहा. हांव गांवकाराक फाटीं दवरून हांव आमदार म्हणून कांयच करूं शकना. आतां बी आमी जेन्ना फुलां घालतले हांवें गांवकाराक पयलीं घाल म्हणून सांगलें, मागीर हांवें घातलीं फुलां. हे कितें आहा, 70ची कशी नीती चलता हे पयलीं मनशांनी समजून घेवपाची गरज आहा, तरच ते फुडें वचूं शकता. आयज एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमचे मदीं कार्यकर्ते जे हांगा जे आसा, कांय कार्यकर्ते सायबा बरोबर बी काम केल्ले कार्यकर्ते आहा. आयज कांय कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा काम केल्ले कार्यकर्ते आहा. आनी हें काम जेन्ना आमी म्हणटा न्ही सादारणपणे जायना, कश्ट करचे पडटा. तुमी जे तरूण पिढी जे आहा, 18 वर्सां 19 वर्सां 20 वर्सां 21 वर्सांचो भुरगो जो आहा हेंचेर आमचें लक्ष आहा. आमकां वेगळ्या तरेन आमी जे शब्द दिला ह्या 2027च्या इलेक्शनाचे पयलीं हांव मेकळे करतलो. एक इलेक्शन ना जे इलेक्शनार हांवें भुरग्यांक योग्य तरेचें मार्गदर्शन काय उदरगताच्या मार्गार आमी व्हरूंक ना. काय जालें वयर सकयल अशें घडटा केन्ना केन्ना, पूण हें फावट जावचें ना. म्हाजें लक्ष वेवस्थीत आहा. केन्ना केन्ना भुरगे म्हणटा पळय बाबा आपूण आतां रावलो न्ही इतलो टायम, कितें जालें, कांयच ना. केन्ना केन्ना रावचें पडटा. कितें फळ गावपाक रावचें पडटा. योग्य तरेचें मार्गदर्शन आमकां जेन्ना वयल्यान येता तें मार्गदर्शन घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय भुरग्यांची सेवा करपाक. तुमी भुरग्याचे रावल्या तुमकां आनी चड रावपाचो वेळ येवचें ना. तुमीच पळयतले जिल्हा परिशद येतले वयतले, पूण एकूच लक्षांत आमी घेवंक जाय की देशाचें नेतृत्व कोण चलयता. आयज खंयचीय टीव्ही चॅनल दाखयताली पयलीं की महाराष्ट्रान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवचें ना. ते भोवमत इतलें आयलें की आयुश्यान इतलें व्हडलें भोवमत येवंक ना. ते देशाचे प्रधानमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आनी म्हाजे मित्र देवेंद्र फडणवीस आनी अमित शाहजी यांचे नेतृत्व सकयल जे सरकार घडलें. आयज बिहारान पळयात इलेक्शन जे जालें, जे देश चलयता दिल्ली चलयतात थंयच्यानूच फंड राज्य चलोवपाक येतात. आयज तुमी पळयता की विरोधी पक्ष तांकां जाय तें करूं दी आनी हे विरोधी पक्ष तुमची सेवा करूं शकतले काय. एक आमदार निवडून येवन एसेंब्लीन बसतलो काय तो विरोधी पक्ष ते फॅन बंद करे ते बंद करते
ते विरोधी पक्षान उरतलो ते तुमी पळोवंक जाय. तुमी फाटल्या फावट इलेक्शन पळयले, लढयले, भारतीय जनता पार्टीनी काँग्रेसाचेर लढयले, काँग्रेसचे कितले आमदार काँग्रेसीन उरले, सगळे भायर सरले आनी भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश जालो. आनी म्हणून तुमकां सांगता की प्रवेश सरकार परत एकदा गोंय राज्यात भारतीय जनता पार्टीचोच जातलो. तेजे पयलीं आमी जे भुरग्यांक आश्वासनां दिल्या ती आश्वासनां पूर्ण करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आयज घरोघरी पयर बी हांवें सांगलां, घरोघरी आमी लोकांचे वेगवेगळ्या तरेची आरोग्याची सेवा बी आमी चालू करपाची आहा. एक स्टेट केअर्स म्हणून विधानसभेन हांवें जे सांगलेले की घरोघरी वचून आमी ते टेस्टिंग आनी जे कोणाक स्ट्रोक आनी इतर जाणट्या लोकांक सांबाळपाचो कार्यक्रम नवीन आमी प्रोग्राम आमी चालू करता. ब्लड तपासपाची सोय वेगळे तरेन आमी सब हेल्थ सेंटरांतल्यान चालू करता, जे खंय तुमी इवन वाळपय वचपाची गरज पडची ना. सब हेल्थ सेंटरान तुमी वचून ते चॅकिंग करून घेवं शकता. हे सगळ्या गोश्टी आमी घालपाक खंय तरी लक्ष घालचें पडटा. आयज कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेच्या की पयशे उरना घरान आनी आमी ते सगळे फ्री दिता गोंय राज्यान. गोवा एकमेव राज्य आहा की आमच्या राज्यान आमी हे सगळे ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता. धालो म्हणटप हे एक स्वप्न आशिल्लें आमच्या लोकांक, महिला खातीर जाय आशिल्लें, ते फाटीं लागलेले की आयज कशेंय करून तुमी येवन आयज डेट दिया म्हणून रातभर तेंची डेट दिया म्हणून चालू आशिल्लें. सावड्ड्याची पंचायत बिल्डींग 4 वर्सां जाली. आयज वचून खंय तरी आमकां परमिशन गावलें. आयज जेन्नाच्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांवें सांबाळ्ळा, हांवें लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. आयज गोंयचे लोकांचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंयच वाटेन वचना, पूण लोकां बरोबर रावन काम करपाक हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. म्हणून तुमकां खंयच त्रास जायना. नाजाल्यार पयलीं लोज कंप्लेन येताले, खोदाडे पंचायतीन म्हाका कंप्लेन येताले, मळपण म्हाजे कंप्लेन येताले की भुरगे ह्यावटेन शाळेक वयता पूण दुरीग मारपाक चालू केला. हांवें सांगलें दुरीग बी सगळें मारपाचें तें बरें आहा, पूण लोकांक बरोबर घेवन आमी आयज फुडें वचपाची गरज आहा. आयज आमकां खंयच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो त्रास आमकां लोकांक नाका, कित्याक लोकांक बरोबर घेतल्यार आमी योग्य तरेन बऱ्या गोश्टी करूं शकता. आयजची पिढी नवीन यूग ते. आयज एकटो ल्हान भुरगो, कितले 11-12 वर्साचो भुरगो, हांवें ताका तुमी पळयलें आसतलें, हांवें स्टेटस घातलेलो, तो ताका दिसना, ताका ब्रेन ट्युमर जाल्लें. आनी तेणी म्हाका जें ज्ञान दिलें तें हांव आश्चर्यचकीत जालो, हांव आयकूंकूच उरलो. म्हणजे तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच की ह्या देशान ज्या तरेची प्रगती चल्ल्या आनी ज्या देशान आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करता, आमचे सारके गांव बी त्या प्रगतीच्या मार्गार फुडें वचपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. तुमची भुरगीं तुमी कश्ट करून शिकयतात, कोपऱ्याचे पयशे घेवन तुमी शिकयतात. कितलेंय आमी म्हटलें हे फ्री एज्युकेशन बी, पूण कोपऱ्याचे पयशे घेवन व्हडल्या कोर्सीक वयता. हांव म्हाजे कडल्यान तरी म्हाका दिसता दिसान रोज लाखांनी रुपया आमी मोडटा भुरग्यांक शिकोवपाक. कोण बरो नासता ताका आमी आदार दिता, कोण शिकपाक जाय ताका आमी मदत करता. एक 70 असो भुरगो नासतलो जेका म्हाजो हात पावूंक ना. आयज देवाचे कृपेन खंय तरी मदताचे हात पंच माध्यमांतल्यान ते पयशे त्या मनशाक पावता, तो शिक्षण ते घेवपाक जाय. लास्टाक म्हाज्या बॉल्सान केन्ना पयशे उरना, हांव आयज नाका फाल्यां या म्हूण सांगता. पयशे तयार करचे पडटा. आयज कोणाक देवूळ बांदूंक जाय जाल्यार 1 आनी 2 लाखान देवूळ जायना. 40 लाख 50 लाख वेळग्याचे दोनी देवूळ योगायोग एक दीस हांगा पावलो आनी दोनी देवूळ म्हाज्या माध्यमांतल्यान देवाचे कृपेन खंय ना खंय हांव हातभार लावपाक शकलो आनी दोनी देवूळ वयर सरले. आयज आमकां जाय तो हॉल आमकां जाय, एक बरो सुंदर तेज्या फुडल्यान हॉल एक बांदून घेवन. पूण फॉरेस्टाचे खंयच तुमकां त्रास जावंक ना. फॉरेस्ट खंयच त्रास तुमकां करिना. गेल्या 3.5 वर्सां हांवें मागून घेतलेलो पोर्टफोलियो जे म्हाजे नेतृत्वान म्हाका दिलें की म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाय, गोंया राज्यान योग्य तरेचें राखण करपाक आनी योग्य तरेचें लोकां मदीं रावन लोकां बरोबर डिपार्टमेंट योग्य तरेन चलोवंक जाय. आयज आमकां प्रत्येक महिलाक, हांव जेन्नाचेर मंत्री जाला मुख्यमंत्रीक सांगून आमी वेगळे तरेचे स्कीम आनी नवे स्किम्स महिला खातीर आनी महिलाक आपल्या पांयार उबे रावपाक ताकद दिवपाक येवपाची आहा. म्हणून हांव इतलेंच सांगूं शकता तुमकां, सद्या हांव उलोवंक शकना तेजेर, की नवे स्किम्स जे येतले तुमीच म्हणटले की आपूण केन्ना चिंतूंक ना त्या तरेची स्कीम आयल्या. आपल्या घरान पयशे उरता, आपल्या घरान फक्त पयशे चुली पेटोवपाक उरना, काय चुलीचे चालू दवरपाक उरना, पूण तेज्या फुडें वचून खंय तरी आपल्या कडेन पयशे उरता. ह्याच गांवांत ह्या पंचायत क्षेत्रान न्हू, सावड्ड्या पंचायत क्षेत्रान ज्या घरान हांव मिटींग घेतलो त्या घरान एक चली आशिल्ली आनी हांगा बी आयज पर्यंत तेंच चालू आहा. आनी खंय ना खंय मनस्थिती बदलपाक जाय. एका चलीक जर डिफेक्ट जर जालो ते चलीक भितर दवरता घरान, त्या चलीक भायर हाडिना. तांकां दिसता की एम्बेरेसमेंट जाता तांकां की बाबा आपूण त्या चलीक कशें दाखवू लोकां फुडें. काय ना, आयज प्रत्येक गोश्टीक आमी वेगळ्या तरेन तिचें जीवन आमी सुदरूं शकता. म्हणून असले गोश्टी म्हाजे नजरेक हाडा, असले गोश्टी आमी करूं शकता. आमी मुंबय पर्यंत आमी डॉक्टर आमी हाडून काय मुंबय आमचे पेशंट धाडून आमी तेंचे ट्रिटमेंट करपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी आयज एकटो आमच्या घरान तुमकां बेश्टें सांगता, एक मनीस आशिल्लो विठोबा म्हणून साखळीचो. हांवें तें केलें ना केलें कांय संबंद ना. तो म्हाजो आजोबाजो आशिल्लो, साहेबाचो वडील, तेज्या टायमा पासून तो काम करता. साखळीचो राजन नायक.
आनी तो पालखी धरपाक रोज दर वर्सा येता. हांवें ह्या वर्सा सायबाची तब्येत बरी ना म्हणून हांवें प्रथा बदलली. हांवें गाडयेंतल्यान आयज गणपती हाडले, कित्याक वेळ काळ प्रमाणे आमी बी बदलूंक जाय. हांवें मागीर गेटींतल्यान गणपती भितर घेतले आनी मागीर हांवें थारायलें की फुडल्या वर्सा बी तांकां गणपती जर गाडयेन व्हरूंक जाय व्हरून दी, काय ना, प्रथा बदलपाक जाय. आमी पयलेच्या दिसान आमी रावूंक शकना. लोक बरोबर आसूंक जाय आनी लोकांक नव्या पिढीच्या लोकांक तो आयज पालखी ते अचानक तेजे बायलेन म्हाका मॅसेज धाडले की आपल्याक 7 ब्लॉक जाले म्हणून. हांवें मागीर ताका बँगलोर धाडून आयज ताका ट्रिटमेंट करून ताका परत हाडला आनी बरो जावन तो परत आयला. केन्ना केन्ना आमच्या जिवनान आमी कोणाचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न करता, केन्ना केन्ना आमकां अचानक धक्को बसता आनी मागीर यश गावना. आनी म्हणूनच खंय ना खंय म्हाका लक्ष दिवचें पडटा. लोक म्हाजेर जो निर्भर आसता, जो हांव जे निर्णय घेता त्या निर्णय जर फुडें वचपाक जाय तर तुमी पळोवंक जाय की हे सगळे गोश्टीचेर खंय ना खंय आमी लक्ष दिवन आमच्या लोकांचें जीवन सुरक्षीत उरपाक आमकां फुडें व्हरपाक जाय. हांव जें उलयतां प्रत्येकाक एक घरान दिसता न्ही, तुमच्या मिस्टरची तब्येत बरी उरूंक जाय, महिलाची तब्येत बरें उरूंक जाय, एक्झिक्युटीव चॅकअप्स आमी नवे चालू करूंक जाय. आनी आमकां एक वेगळ्या तरेन सरकाराचे पयशे हे गोंयचे जनतेचो अधिकार आहा. आनी हे अधिकार देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना मेळटा तो म्हाका एकूच सांगता, प्रधानमंत्री एकूच सांगता, तूं मंत्री जो जाला आनी म्हाका सदां सायबा बद्दल विचारता, तूं फक्त सायबा सारको जा म्हणून आनी फक्त इतलेंच कर की गरिबाक आदार दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन करपाक जाय. तो खंयचो समाजाचो, तो खंयचो मनीस हे विचार चड करपाचे ना, पूण ते गरीब मनशाक आदार सरकार दिता म्हणून ते गरीब मनशाक करपाक जाय. आमचे तरुण भुरगे जे उरल्या, आयज चंद्रकांत पर्येकर बी सगळे उरल्या, तांकां सगळ्यांक खबर आहा की कांय गोश्टी उरल्यो, कांय गोश्टी कारणां खातीर उरल्यो. म्हाका बी प्रेशर चड वाडटा, पूण हे फावट ते गडबड जावची ना. जे भुरगे उरल्या वेळग्या गांवांत आनी वेळग्याचे परिसर पूर्ण खोताडे पंचायत क्षेत्रांत आमचो गांवकर बसला आपल्या सुनेक केन्ना लायतलो म्हणून, हो भाशण आयकून आयकून तो रावला. ताका हांव केन्ना हे दिवचो ना की फुडलें इलेक्शन जो पर्यंत पावता तूंच म्हणटलो की तुवें तें काम केलें म्हणून. आयज ह्या तरेन आमकां लोकां बद्दल एक आपुलकी, लोकां बरोबर रावन लोकांची सेवा करपाची ताकद आसपाक जाय. हांव चड वेळ न घेता, मुख्यमंत्रीची कॅबिनेट मिटींग त्यांनी दवरल्या म्हणून आमी सकाळच्यान आमी कार्यक्रम करता, तुमच्यो बी मिटींग जातल्यो. पूण 70 सगळ्या मतदारसंघापेक्षा फुडें व्हरपाचो काम प्रत्येक आमदाराची एक आशा आसता. तेज्या खातीर लोकांची सेवा आनी लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाक आमी जाय. एक आमी लक्षान आमी घेवंक जाय की एक लक्षान तुमी घ्या की दिल्ली कोण चलयता तोच मनीस गोवा राज्य चलयतलो. आयज दिल्ली जर भारतीय जनता पक्ष चलयता, बिहारान आमकां टीव्हीचेर आमी पळयलें की हे अशें घडटलें तशें घडटलें, RJD येतली बी म्हणून. भोवमत अशी भोवमत आयली की लोकांनी आयज परत एकदा देशाचे प्रधानमंत्रीचेरूच विश्वास दाखयलो. अमित शाहजी थंय आशिल्ले. आयज हे सगळे गोश्टी तुमी लक्षात घेवंक जाय की आमकां वेगळे तरेन देशाची उदरगत आनी राज्याची उदरगत आनी आमच्या राज्यान आनी 70चेर परत एकदा सांगता, 70चेर देवाचो आशिर्वाद आहा म्हणून आमी सगळे लोक आमी सत्ता आसता सत्ताचो उपयोग लोकां खातीर करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलेच. हांव चड वेळ न घेता, तुमचे पंच सदस्य प्रत्येक गोश्ट हाडटा. कांय गोश्टीचेर आमकां फ्रस्ट्रेशन येता,